गोंय मनोरंजन सोसायटीचो नवो गोंय राज्य फिल्म महोत्सव सुरू जालो। उक्तावणाक येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार, खासदार नरेंद्र सावयकार, ईडीसीचो अध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळ्ळेकार आशिल्लो। 6 मे मेरेन जावपी ह्या महोत्सवा निमतान मॅकिनेज पॅलेसींत 12 फिल्मां दाखयतले। आयतारा समारोप सुवाळ्यांत पुरस्कार भेटयतले। आज हे संबंध जे नेटवर्क तयार झाले ते गोयच्या कलाकारां खातीर जाले। आमी जरी तेन्ना फिल्म फेस्टिवल म्हणून इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल केलो, पूण जे कितें हांगा तयार जालें ते गोयच्या कलाकारां खातीर तयार जालें आनी त्या खातीरूच एक 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 उमेद आयली। आनी प्रत्येक जाण ESG चेंज जाली, ESCचे वेगवेगळे चेअरमॅन जाले, सेक्रेटरी वेगवेगळे जाले आनी तांणी काम करत गेली 8 वर्सां म्हाका दिसता सगळ्या तरेची फिल्म हांगा तयार केली। मागीर त्याच नंतर बरी बरी फिल्मां फाटले एका वेळार आमचे अध्यक्ष म्हणून वाघ आशिल्ले, तांणी मराठी फिल्म फेस्टिवल आयोजीत केलो आनी हे करता आसतना खूब आनंद जाता, कारण आमचे जे गोंयचे कलाकार आसता तांकां दिग्दर्शक आसूं, नेपथ्यकार आसूं, कोरियोग्राफर आसूं, तांकां सगळ्या हातूंत भाग घेवपाक मेळटा आनी त्या खातीरूच एक वेगळेपण गोंयांत चालू जालां। ते अशेंच मुखार व्हरपा खातीर आमी एकामेकाच्या हातांत हात घालून मुखार सरया अशें नमूद करता। वास्को बायण्या रावपी लोकांक आतां खणिल्ल्या रस्त्यां बरोबर रस्त्यार व्हांवपी सिवेजीचो त्रास जावंक लागला। सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाक घरांची कनेक्शनां दिवंक नव्यो सिवेज लायनी घालपाचें काम चालू जालां, मात ताका लागून कांय उक्ते केल्ले चेंबर्स तशेंच उक्तेच सांडल्यात। मलेरिया आनी तसली दुयेंसां पातळत म्हूण लोकांक भंय। रस्त्याची कामां करतात तुमी, आज सगळे ते संडासाची लायन फूल फोडून दवरल्या हेंच्यांनी, चेंबर बी ओपन दवरला, चेंबराचे धापणे ते अशें हाफ ओपन आहा हाफ पॅक आहा। तेन्ना एटलिस्ट तुमी आतां काम करता म्हणटकूच ताका कितें तरी बॅरिगेड ताका थंयसर लावंक जाय। दिसाचे लोकांक दिश्टी पडटा, हातीच्यान गाडयो अशें वयता, तेजे देगेच्यान गाडयो वयतात। आतां दिसाचे दिश्टी पडटा म्हणून लोक कसोय वयतलो, रातचे कितें करतलो? रातचे दिसा भुरगे चलोवनूय वयता आनी गाडयोय वयतात। हो व्हडलो रातचो एक्सिडंट जावपाक व्हडलें हें आहा, प्रॉब्लम आहा। पावसा पयलीं जर करीत जाल्यार बरें जातलें, नाल्यार ते भुरगे बी हांगासर कशे भुरगे खेळटात ते हिशोबार हांगा जायते डेंगू मलेरिया भरपूर आसा। कित्याक आतां भुरग्यांक फाल्यां पावस येत जाल्यार त्रास जातलो न्हू, तेका लागून हांव मागता तेंचे कडेन कितें जाता तितले बेगीन पावसा पयलीं काम केल्लेलें आनी चेंज करून आमकां मातशें लोकांक बरें दवरल्यार पुरो। आज सद्या कितले घरांक भरल्या? सद्या एक 15 घरां आसा, 15 घरांचे त्रास आसा। एक 15 घरां म्हणल्यार तेच कित्याक टँक आहा पळय, टँकाक बुराक मारून तेंच्यांनी उदक गटरांक सोडलां। आतां गटरांक सोडटकच म्हणटा ते हे जातलेच न्हू, म्हणल्यार डेंगू मलेरिया वाडटलेच। गटरांत जे वयता ते उदक सेवरेजीचे, तेच्यान आमकां मातशें हे करून क्लियर करून दिवपाक जाय। तुमी गेल्ले थंय? गेल्ले आमी खूब फावटी गेले आनी थंयसर कंप्लेंट दिले, परत वयता कंप्लेंट दितात, ते कोण 1-2 जाणांक धाडटा, ते मातशें करतात आनी जायना म्हणून वयतात। PWDचो ए नोलास्को परेरा सांगता ते प्रमाण पावसा पयलीं खंय काम जाग्यार पडटलें। ते आमचे सिवेज कॉर्पोरेशनाचे तरी काम चालू आहे आणि आता पावस जावपाक ताका लागून तेची मेंटेनन्स आमी पंपिंग स्टेशन आनी STP कडेन ते सगळें काम चालू आहा। थोडे दीस वयतले आमचे बिफोर मन्सून 3 मन्सूनाचे आमचे आहा ते मेंटेनन्स, सो ते म्हणल्यार आमचे मागीर ते सॉल्व जातले थोड्या दिसांनी। हे दिसांनी ते कनेक्शन करपाचें आहाय ते, सो ताकाय लागून मातशें प्रॉब्लम जाता, कित्याक ते न्यू तेंचे न्हू ते न्यू STP आयलो ते अजुनी कनेक्ट करून ना, सो ते कनेक्ट करपाक 1-2 दीस एक दीस पण आमकां मातशें आख्खें STP आहा ते पंपिंग स्टेशन बंद करपाक पडटा। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। काणकोणा नगरच्या 6 वर्सांचे चलयेचेर बलात्काराच्या प्रकरणात सरकारान म्हयने भितर एक्शन घेवची, नाजाल्यार लोकांक येवन रस्त्यार देंवतली म्हूण एक्टिव्हिस्ट आवडा वेगशान शिटकावणी दिल्या। बिल्डरान कामगारांच्या भुरग्यांची एका सुवातेर वेवस्था करून तांचे खातीर मनीस नेमूंक जाय। सरकारान खंय बिल्डरांक शिस्त लावची। हांवेंच पुलिसेक हीच मागणी केल्या, तांकां लेटर दिलां काल की तुमी पनिशमेंट बिल्डराकूय तितलोच दिवचो जो तुमी सेक्युरिटी गार्डाक दितलो आनी हितूंतल्यान कोणूय सुटचो न्ही। लेट युअर इन्व्हेस्टिगेशन बी वॉटर टायट। भुरग्यांक जागो दाखयला आपल्याक खंय रेप केल्लें तें, आनी अकॉर्डिंग टू द एक्ट भुरग्याचें वर्शन पळय आसा तें करेक्ट वर्शन, हातूंत डिबेट ना। 6 वर्सांचें भुरगें तें। इफ नथिंग हॅपन्स विदिन अ मंथ, इफ दिस इश्यू इज नॉट टेकन सिरियसली विदिन अ मंथ, वी विल कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स।
I'll definitely come out in the streets, and I know that all the right thinking people, be they men or women, they will support me. I'm giving 1 month time to the government to put everything in order. Arrest all those who are responsible for this, including the builder and the contractor, whoever. If the contractor is responsible, the contractor. If the builder is responsible, the builder. Builderan जे जाग्यार फॅमिलीज रावता ते जाग्यार सोय करपाची आसता, एक जागो दवरपाक जे जाग्याचेर सगळीं भुरगीं येतलीं आनी तांकां सुपरवायज करपाक कोण तरी एक बायल तांणी एम्प्लॉय करची. कारण हे भुरग्यांचे ह्युमन रायट्स आनी ही भुरगीं रस्त्यार पावची न्ही म्हणून, ही रस्त्यार वचून कितें तरी तांचे अत्याचार जावचे ना म्हणून ही ताची जबाबदारी आसा. give a commercial break.